आयज मॅडम स्पेशल मिटींग जाल्ली. बजेट कितलो पास जाला ओवरऑलचो. आयज आमची स्पेशल कावन्सील मिटींग जाल्ली. तितून आमचे बजेट डिस्कशन जाल्लें आयज आनी तें अप्रूव जाल्लें आसा. बजेट फॉर 2026-2027 तितून आमचो टोटल बजेट, टोटल रिसिप्ट्स आनी ओपनिंग बॅलन्स धरून सगळो 1.1 CR 66,91,043 रिसिप्ट्स आसा 52 CR 73,63,63,200 आनी एक्सपेंडिचर आसा 69 CR 37,17,500 आनी सरप्लसान आसा 32 CR 29,73,543. येस. आनी तितून थोडी प्रोविजन्स दीस इयर 1 CRचे प्रोविजन्स केल्ले आसा. जे आमचे म्हापसा निरीक्षणान जे आमचे गार्डन्स आसा ते रिनोवेशन प्लस ओपन स्पेसीस आसा ते डेव्हलपमेंटा खातीर 1 CRचे आमी प्रोविजन्स दिल्ले आसा. आनी तशेंच आमी लास्ट इयरान जी प्रोविजन्स केल्ले जे आमी स्पेशल ग्रांट सुद्दां दीस इयर हाडलेले आसा. तितून आमचे अरावंड 87 लॅक्साचो आमचो पार्किंग एरियेचो प्रपोजल पास जाल्लो आसा. तो आमी इन नेक्स्ट मंथ पासून तेच्या पयलीं आमी तेजें इनॉग्रल करून आमी तें काम स्टार्ट करतले. तितून आमची जी पार्किंग एरिया आसा ती बरे भशेन सुरळीत जातली. त्या खातीर आमचो तो मोस्ट इनिशिएटीव आसलो आनी तो रेव्हेन्यू जनरेटींग प्रोजेक्ट आसा. प्लस आमी दीस इयर फर्स्ट टायम आमी कावन्सिलान स्पेशल ग्रांट्स हाडलेले आसा अरावंड 19 लॅक्स आनी प्लस आमी टायड ग्रांट्स आनी 15 फायनान्स ग्रांट्स अरावंड आमी 47 लॅक्स हाडलेले आसा. बट टायड ग्रांट्स आमी 53 लॅक्स अशें हाडलेले आसा. ओवरऑल आमी जे लास्ट इयर प्रोविजन केले ते आमी चड फूल केल्ले आसा. आनी नेक्स्ट 26-27 आमी प्रोविजन करूनच गेल्ली आसा फुडल्या डेव्हलपमेंट स्किम्सा खातीर. रिलेटेड मार्केट आसा, मार्केट जे आमचे शॉप्स आसा तांकां रिनोवेट करपा खातीर प्लस आमचे MRF प्लांट आसा तेजें एक्सटेंशन शेड आसा तेज्या खातीर प्रोविजन्स केला. आतां मार्केट एरियान जे शॉप्स आसा तेंच्या खातीर फीश मार्केट एरिया आसा तेज्या खातीर जे खंयसर रिपेर वर्क आसा तेज्या खातीर प्रोविजन्स केले आसा. त्या खातीर आमचो बजेट इतलो आमी स्पेशली मार्केट प्लस आमचे डेव्हलपमेंट वर्क धरून आमी प्रोजेक्ट केल्लो आसा. बजेट दवरलें. येस. बजेट जाल्लो आसा पळय तो हर वर्सा भाशेन तो कॉपी आनी पेस्ट जे आमच्या म्हापशेकारांक कितें दिवंक जाय पळय नवीन कितें म्हापशा बदल घडोवपाचो आसता तो केन्नाच एक खंयचें बजेट मेळना कळ्ळें न्हू. आनी कितें तशेंच जे आसले तेच फिगर हाडप आनी तेच वाडोवन दिवप. कितें नवीन करतले म्हणून केन्नाच हे रुलींग कावन्सिलराची चेअरपर्सन केन्नाच आतां 3-4दा कावन्सील 5दा बदल जाले वायस चेअरपर्सन आनी चेअरपर्सन. एकदा सुद्दां नवीन कितेंच ना जे म्हापशेकारांक दिवंक शकतले पळय तशें. हांव जाल्यार कांय तितून इम्प्रुवमेंट पळयना. आमी बदलाक येयल्ली पण आमी ऑपोजिशनान पडली त्या खातीर आमी कांय करूंक शकली ना. फक्त आवाज करून सुद्दां कांय ना. ते माकड आसता ते ढेरे कुड्डे आनी आले म्हणटा पळय तशें जाल्लें आसा. कॉपी पेस्ट बजेट कांयच इम्प्रुवमेंट ना म्हापशेकारा खातीर. बाकीचे जे कोलिग्स आसा तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे बजेटाचे एज युजल तेंच्यांनी इन्फ्लेटेड बजेट म्हणटा तशें. ही म्हाका दिसता एक म्युन्सिपालिटी आसतली जी लास्ट इयर 103 कोटीचे बजेट करता आनी ह्या वर्सा 102 कोटीचे. आनी ते आसतानाय आमी खुबशे अशे पॉयंट काडले जितून प्रोविजन्स तेंच्यांनी केल्ले जशे की स्टेट गव्हर्मेंटा कडसून जे ग्रांट येवपाक जाय. लास्ट इयर आमी स्पेशल ग्रांट्स फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टाउन्स म्हणून एक ग्रांट आसलो 2 कोटीचो. म्हाका दिसता आमच्या MLAन धांवपळ काय करूंक ना, चेअरपर्सनान धांवपळ काय करूंक ना म्हणून हो जो 2 कोटीचो जो ग्रांट अवेलेबल आसलो तितून आमी पळयलां की 1 रुपया पासून म्हापशान येवंक ना. तशेंच बरेचशे जे ग्रांट स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून जे येवपाक जाय ते आमच्या म्हापशा शहरान येयच ना. हेजें कारण कितें आमी खुबशे क्वेश्चन विचारले चेअरपर्सनाक पण ते कित्याक येना हे उत्तर अजून पर्यंत गावना. सो हितून एक कळून येता की बजेट बेश्टे दर वर्सा इन्फ्लेट करप. त्या खातीर आमचो आमदार जावं म्हणजे जे स्टेट गव्हर्मेंटा कडसून ग्रांट येता, जे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून ग्रांट येता तितून हे थ्रू PWD, सुडा, GSIDC हे सगळे अथॉरिटीज आसा तेंच्या थ्रू आमकां पावपाक जाय. थोडे जे स्पेशल ग्रांट्स आसा म्हणजे जे 1 कोटीचे आमकां 60th लिबरेशन इयराचे असले जावं लायब्ररी हे करपाक जावं रेव्हेन्यू जनरेशन मॉडलाक ते ग्रांट्स मान्य करता की आमच्या चेअरपर्सनान हाडले
आणि ते आम्ही आभारी आसा की तेंच्यांनी हाडले पासून. पण बरेचशे ग्रांट्स जे MLAन म्हाका दिसता मातशी धांवपळ करून हाडूंक जाय आसले ते आमचे ग्रांट्स येवंक ना. आमी जे 2 प्रपोजल न्यू घातल्या पळय ते आमी एक्चुअली जे म्हापशाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर जे प्रपोज केला तो एक आसा जो एक्सपेंडिचराचो आमी केला तो गार्डन एका वॉर्डान एक गार्डन जावपाक जाय. सो 5 वर्सां जे वयता न्हू त्या 5 वर्सांत 20 वॉर्डांनी 20 गार्डन येवपाक जाय. तो आनंद भायडकार जो आमचो वॉर्ड नंबर 1 कावन्सिलर आहा त्याने प्रपोज केले आणि आमी सांगले आणि नेक्स्ट मिटिंगेक जी आमची होपफुली ह्या म्हयन्या भितर जावपाची आसा ऑर्डिनरी मिटींग तेन्ना आमी 1 करोडाचे प्रोविजन करून बजेटान हे एक दवरतले. तशेंच तितून ओल्ड गार्डन्स रिफर्बिशमेंटाकूय आमी दवरूंक सोदता कित्याक म्हापशा शहरान आमी पळयला की फक्त सकल जे 2 गार्डनां जी बस स्टँडाच्या लागीं आसा तितलीच मेंटेन जाता पण बाकीची हावजिंग बोर्डान आसा, कुचेले आसा, धुळेरान आसा, खोल्ले आसा, बाकीची खंयचीच गार्डन मेंटेन जायना. सो ती गार्डन्स मेंटेन जावपाक आणि जी ओपन स्पेसीस डेजिग्नेटेड आसा थंय गार्डन्स नवीन डेव्हलप करपाच्या खातीर आमी हें प्रोविजन केलें. तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर जे वॉर्ड्सान आसा म्हणजे गटर्स ड्रेन्स हे करपाच्या खातीरूय ते 1 करोडाचे प्रोविजन तितून येतलें. ते गार्डन्सानूच येतलें. तशेंच जे आमचे जे वेडिंग वेन्यूज आणि रेव्हेन्यू जनरेट करपाच्या खातीर आमी पळयला की लास्ट 5 वर्सान आमची इनफॅक्ट चेअरपर्सन आसा ती अहमदाबाद एक हेकाय गेल्ली रेव्हेन्यू जनरेशन शिकपाच्या खातीर एक कॉन्फरन्साक गेल्ली. पण लास्ट आमी 3 वर्सांक पळयला की न्यू रेव्हेन्यू जनरेशन करपाच्या खातीर आमच्या म्युन्सिपाल्टीन सोडून लोकांचेर टॅक्स वाडोवपाचे आणि फायन घालपाचे हे सोडून आनीक कांयच उपाय काडूंक ना. सो एक आमी तांकां सजेशन दिलां की तुमी जे सभागृह ओपन गार्डन वेडिंग वेन्यूज आसा आणि जे कपॅसिटीचे आणि जे AC नॉन AC हॉल आसा कॉन्फरन्स हॉल जावं हेचेर तुमी एक असेसमेंट करून जसे स्टेट गव्हर्मेंट आणि सेंट्रल गव्हर्मेंट एंटरटेनमेंट टॅक्स घेता जावं हे घेता तेचेर एक इव्हॅल्युएशन करून आमी एक सेपरेट रेव्हेन्यू जनरेशनाचो एक एव्हेन्यू ओपन करपाच्या खातीर आमी एक सजेशन दिलां. पण इन जनरल आमी हे फूल जे बजेट आयज प्रेझेंट केला तितून पळयला की 2 तरेचे कलेक्शन जाता. जेन्ना मार्केटाचे लोक आणि वेंडराचे जे कलेक्शन जावपाचे आसता पळय तेचेर आमची म्युन्सिपाल्टी सामको गळो दाबून तेंचे कलेक्शन करून घेता. जशें की आतां जे सॅनिटेशन टॅक्सीस आमी कलेक्ट केल्या न्हू तेचेर लास्ट इयराचे बजेट आसले 2 crores 25 lakhs तेजे कलेक्शन 3,50,00,000 वयर जाला. आणि हेचेर आमी ऑलरेडी रेझोल्युशन पास केल्ले की कलेक्ट करचे न्हू. सो विदाउट अथॉरिटी हे कशें कलेक्ट केला हो क्वेश्चन आमी विचारल्यार आमकां म्युन्सिपाल्टीच्या ऑफिसरा कडसून जावं चेअरपर्सना कडसून उत्तर गावूंक ना. त्याच सेम हेडा अंडर तेंच्यांनी टॅक्स ऑन इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणजे जे इंडस्ट्रियल इस्टेटान जे आमचे आसा पळय तितून आमचे ड्यूज सध्या 2 कोटीच्या वयर म्हणून आमकां सांगला. तेंचे कडसून कलेक्शन तुमी जाल्यार हांगा जाल्यार पळय 0 आणि ड्यूज ते 10 वर्सां जाली 2016 till 2026 म्युन्सिपाल्टीन कांयच स्टेप्स घेवंक ना हे 2 कोटी कलेक्ट करपाच्या खातीर. सो आमचो प्रश्न हो आसलो की जर तुमी वेंडरा कडसून म्हणजे जे सोपो दिता ते जे भायर सगळे वेंडर बसता तेंचे कडसून जे शॉपकार बसता तेंचे कडसून तुमी सॅनिटेशन चार्जीस लास्ट 5 वर्साचे रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट लावन नोटिसी धाडून तांकां फोर्स करून 3 म्हयन्या भितर तुम्ही 3.5 कोटी जर कलेक्ट करूंक जाता जाल्यार तुम्ही लास्ट 10 वर्सां कितें स्टेप घेतलो इंडस्ट्रियल इस्टेटा कडसून जे आमचे ड्यूज आसले पळय आणि हे तेंचेच बजेट तेंच्या बजेटार तेंच्यांनी बरयला आतां 80 लाख. पण जेन्ना आमी क्वेश्चन विचारलो ते म्हणटा 2 कोटीच्या वयर ड्यूज आसा. सो 2 कोटीच्या वयर जे ड्यूज आसा तुम्ही लास्ट 10 वर्सांत इंडस्ट्रियल इस्टेटान जे इंडस्ट्रीज घालून पैसे करता पळय अडानी अंबानी टायप जे म्हापशाचे म्हणून येता तेंचे कडसून तुम्ही हे 2 कोटी कलेक्ट करपाक स्टेप घेवंक ना. सो हेंचो वेंडर आणि शॉपकिपरांचो गळो धापपाचो मातसो बंद करा आणि फोकस करा जेंचे ड्यूज जाता इतले आणि तेंचे कडसून कलेक्ट करा आणि त्या प्रमाणे फुडें चला. थँक्यू.